नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकार. घट्टण मंत्री नाड करणी कमरभर उदकांत देऊन सुक्या अंगस्त्रान वरती कांडांक भरती फाटल्यान धुरंदर फुडें श्रीखंडी. घट्टण मंत्री नाड करणी गडी नावाचे रणात घुसले बिगडी. सूत्रधारांची चलती आपटी तरी नाक वरती. खट्टण मंत्री नाड करणी घटीक हुमकळी बाशिंगवाल्यांची न्हीद खवळी. कोणाचे पत्ते काट कोणाचे पंख छाट. घट्टण मंत्री नाड करणी. कोण परके कोण घरचे जाती जमातीची गणिती. घरचेच घातकी काटो काट्टल्याक आयती कोलती. घट्टण मंत्री नाड करणी. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन. राज्य वेंचणूक आयुक्त म्हूण ताबो घेवंक नावतीचो न्हयकार. सूत्र म्हणटा आयुक्ताक जाय 20 वर्सां सिव्हिल सर्व्हिस, नावतीची 18 वर्सां. सरकार सोदता वेंचणूक आयुक्त. शेनवारा सावन सेगीत 4 दीस बँको बंद. आज फाल्यां देशभर भौशीक बँकाचो स्ट्रायक. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियनाचो संपाचो उलो. खाजगीकरणाक विरोध. शेजारी राज्यांनी कोरोनाच्यो वाडट्यो केशी. ज्येष्ठ कोमॉर्बिड लोकांक 37 हेल्थ सेंटरांनी कोविड लसीकरण कॅम्प. घेतिल्ल्या डोसांचो आंकडो तेंकतायलो 5 लाखांक. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 24 मार्च ते 16 एप्रिल. 13 दीस कामकाज. बीएसीची बसका 17 मार्चाक. ह्याच अधिवेशनात पुराय बजेट पास करून घेवपाचो सरकाराचो प्लान. नावशेमरीनं रद्द करू ना, पासूय करू ना. सीझेडएमपी फायनल केले उपरांतच सीआरझेडांत जनसुनावण्यो. मरीनं सुनावणी उपरांतच सरकाराच्या हायकोर्टात उतर. आणि हिंद महासागराचो अभ्यास करूंक एनआयओची टीम आंध्रा सावन रवाना. 90 दिसांच्या क्रूज मिशनात 23 विज्ञानीक वांटेकार. जिनोम्स न्यूट्रिएंट्सांचो अभ्यास. आदलो जोड मुखेल वेंचणूक अधिकारी नारायण नावती राज्य वेंचणूक आयुक्ताचो पोस्ट घेवंक तयार ना. नावतीचें नांव आयिल्लें. सुत्रां सांगता ते प्रमाण ह्या पोस्टाक 20 वर्सां सिव्हिल सर्व्हिस लागता. नावतीची फक्त 18 वर्सां जाता म्हणून खंय तो फाटीं सरला. सुप्रीम कोर्टान आयुक्त गर्गाक देऊन 4 दीस जाले. सरकार अजून आयुक्त सोदता. 5 पालिकांच्यो वेंचणुको हुमकळ्यो. शेनवारा सावन सेगीत 4 दीस भौशीक बँको बंद. आज फाल्यां बँकाचो स्ट्रायक. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियनाचो संपाचो उलो. गोंयांतय भौशीक बँकांचो संपांत वांटो. बँकाच्या खाजगीकरणाक विरोध. आझाद मैदानार सकाळी धरणे. सरकारा आड घोशणा. 4 दीस बँको बंद जाल्ल्यान लोकांक कास्तीक. 27 ते 30 मार्च भौशीक सुटयांक लागून परत अश्योच 4 दीस बंद आसतल्यो. United Forum of Bank Unions Zindabad Zindabad. United Forum of Bank Unions Zindabad Zindabad. कौन लड़ेंगे हम लड़ेंगे. कौन जिताएंगे हम जीतेंगे. Privatization of the banks we oppose. आवाज दो हमें. Comrades, you are aware that during the last budget session the finance minister announced that 2 nationalized banks would be privatized. Not only that, the government said that insurance companies would be privatized. Then the government is talking of selling all government land, privatizing all public sector units, and government is also saying that government has no role to play in business. Their role is only to govern. If everything is sold, if all government assets, all banks, all insurance companies, all PSUs are sold, what will be left to the next generation? The next generation would be paupers.
if everything is handed over to the private organizations, job security that we enjoy in nationalized banks will not be there. Pension will not be there. Whatever wages and service conditions we have will not be there. So United Forum of Bank Unions has given a call for this strike on 15th and 16th, that is today and tomorrow, to oppose privatization of nationalized banks. We are opposed to privatization of nationalized banks. Today it is 2, tomorrow it will be 3, 4, 5, and soon we'll find that no nationalized banks would exist. And privatization of nationalized bank is harmful not only to the bank employees but also to the customers, because money kept in private banks are not safe, money kept in nationalized banks are safe. So we are opposed. This is just the beginning. UFBU will give a call for more strikes and more struggles, including indefinite call for strike, for which we all should be united. शेजारच्या राज्यांनी कोरोनाच्या वाडट्यो केशी मतींत धरून गोंयचे आरोग्य खातें आज आनी फाल्यां ज्येश्ठ आनी कोमॉर्बिड लोकांक कोविड वाशिनाचे खासा कॅम्प घेता. राज्यांतले 37 भलायकी लसीकरण केंद्रांचेर कॅम्प जातात. 60 वर्सां वेले ज्येश्ठ नागरीक, 45 वर्सां पिरायेवेल्या हेर दुयेंसां आशिल्ल्यांक वाशिना. गोंयांत लसीकरणाचो आंकडो पाऊण लाखाक तेंकत आयला. दोन परिणाम जातात. एक फिजिकल जो भलायकेचेर जाता आनी दुसरो मानसीक जो मनाचेर जाता. म्हणटकच जें भंय आमच्या मनांत आसा की केन्नाय नाल्यार केन्नाय हो कोरोना आमकां बाधा करीत म्हणून, तें भंय इल्लेशें उणें जाता की आपणें वॅक्सीन घेतलां आनी दुसरो डोस घेतकच मातशी इल्ली सेफ्टी मेळटली अशें दिसूंक लागता. ही भावना खूब म्हत्वाची, कारण भंय मनशाक अर्द मारून उडयता. आनीक तें घेवप गरजेचें, कित्याक अजून पासून ह्या दुयेंसाचेर वखद ना आनी वखद नाशिल्ल्यान तें टाळप, प्रिवेंशन हो एक उपाय. 45 to 59 इयर्स हो जो एज ग्रूप आसा तांकां वीथ कोमॉर्बिड म्हळ्यार कितें, ज्या लोकांक हायपरटेन्शन, प्रेशर, जावं हार्टाचो कितें प्रॉब्लम, किडनीचो कितें प्रॉब्लम, लिवराचो कितें प्रॉब्लम, अशें जे प्रॉब्लमॅटीक आसा, दोज हू आर ऑन ट्रिटमेंटाचेर आसा, तांणी कितें करपाचें तर जो पळय ट्रिटींग डॉक्टर आसा न्ही ताजे कडच्यान सर्टिफिकेट हाडूंक जाय. तें सर्टिफिकेट आमी पळयतात आनी एकॉर्डिंगली आमी वॅक्सीन दितात. जो नॉर्मल ह्या एज ग्रुपान जे नॉर्मल लोक आसा तांकां फुडाराक आसतलें आनी थोड्या दिसांनी गव्हर्मेंट हें करतलो. सो आज आनी फाल्यां मॅक्झिमम कवरेज जावपाक आज आनी फाल्यां मेगा ड्रायव्ह दवरला. हाका टायम आसा सकाळचो 9 ते 5. सगळ्यात फ्री वॅक्सीन खंयी वच. हांगा मडगांवां खंय आसा 3 सेंटर आसात. एक म्हणजे अर्बन हेल्थ सेंटर मडगांव, TB हॉस्पिटल आनी तिसरें न्यू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. आम्ही आयज हांगासर सेकंड डोस कंप्लीट केलो, सो आमकां कांय सायड इफेक्ट दिसता कांय जायना, फक्त एक जोर मात येयलो, पण तेजे नंतर आमी वचून घेवन आसता आनी कांय प्रॉब्लेम जालना. ओके, बरें वॅक्सिनेशन जाल्ल्यान आमकां बरें जालां आनी लोकांक हांगा थंय जावची गरज ना. आमकां बरें आसता, डॉक्टर बरें आसता, नर्सी बी सगळें बरें आसा, व्हेरी कॉपरेटीव. आमकां बरें करून दिलां. गव्हर्मेंटान ही फॅसिलिटी दिल्ल्यान हांव सांगूंक सोदतां की सगळे लोकांक तांचे हो हे फॅसिलिटीचो लाभ घेवचो. आज आमी बाबाक फर्स्ट डोस दिला वॅक्सिनाचो, कोविडाचो फर्स्ट डोस दिला बाबाक. गोंय विधानसभेचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 24 मार्च ते 16 एप्रील मजगतीं. सभापती राजेश पाटणेकारान मिडियाक सांगलां 13 दीस अधिवेशनाचें कामकाज चलतलें. आतां मेरेन 450 तारांकीत 753 अतारांकीत प्रस्न आयल्यात. कामकाज समितीची बसका 17 मार्चाक जाता. बजेटाचो दीस BACंत थारतलो. ह्याच अधिवेशनात सगळें बजेट पास करून घेवपाचो प्लान. बजेट सेशन 24 मार्च ते 16 एप्रील ह्या वेळार चलतले. पण जे कामकाजाचे दीस आसा, वर्किंग डेज, हे भितून फक्त 13 दीस येयल्लेले आसा. आतां पर्यंत म्हणजे शुक्रार पर्यंत आमकां तारांकीत प्रश्न स्टार क्वेश्चन हे 450 येयलेले आहा आनी अजुनूय 17 मार्च पर्यंत प्रश्न घालपाचो दीस अजून आसा. त्याच प्रमाणे अनस्टार क्वेश्चन अतारांकीत प्रश्न आतां शुक्रार पर्यंत
753 येयलेले आसात. 17 पर्यंत आनीक येवपाची शक्यता आसा. आयज पर्यंत प्रायवेट मेंबर रिजर्वेशन जी आसा ही आमच्या कडेन 15 आयिल्लेली आसात. अजून BSc मिटींग जावंक ना. BSc मिटींग आमी जी आसा ती 17 तारखेक सांजची 4 आमी आपयलेल्या. जास्त करून अशें दिसता की मुख्यमंत्री जे आहा ते मुख्यमंत्री बजेट जे आसा बजेट पयल्याच दिसा 24 तारखेक मांडटले आनी जे कितें कामकाज आसा फुडलें ते सगळें आमी BSc मिटिंगेक 17 तारखेक आमी थरयतले. जे बजेट सेशन किंवा डिमांड पास करपाचें आसा ते आमी मन्सून सेशन घेताले ते अंदूं जावचें ना. ते ह्याच सेशनान आमी सोंपयतले. ओके. लोकांक गॅलरीन फाटल्या कोविडाक लागून अलाव करिनासले, सो हे फावट कितें तेजेर चर्चा डिस्कशन जाला? ह्या बद्दल जो निर्णय जो आसा तो निर्णय आमी BSc मिटिंगेक घेतले. कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लान फायनल करून अधिसूचित जाय मेरेन CRZांत कसल्याच नव्या प्रकल्पांची जनसुनावणी घेवचे ना. सरकारान हायकोर्टाक स्पश्ट केलां. CZMP फायनल केले उपरांतूच नावशे मरिना विशीं सुनावणी म्हूण जिल्लोधिकाऱ्यान कळीत केलां. सरकाराच्या उतरार अर्जदार कंपनी कार्गोआल कन्स्ट्रक्शनान याचिका फाटी घेतली. मरिना ना पास ना रिजेक्ट. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. नामनेचो गोंयकार कलाकार चित्रकार पद्मभूषण लक्ष्मण पै संवसाराक अंतरलो. 95 वर्सांचेर गेलो. आर्ट्स कॉलेजीचो आदलो प्राचार्य. पद्मश्री, पद्मभूषण, नेहरू पुरस्कार, ललित कला अकादमी पुरस्कारांचो तो मानकरी. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, आयुष मंत्री श्रीपाद नायक, विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत धरून वेगवेगळ्या मळावेल्या फुडाऱ्यांनी ताच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तायलां. गेट टुगेदर फॉर बिचोलीम पॅनलाचे प्रदोष आमोणकाराची पालिका वेंचणूक प्रचाराची दुसरी फेरी सुरू. प्रदोषान गेट टुगेदर फॉर बिचोलीच्या जाहीरनाम्याच्या निमतान मतदारांची परत गाठ भेट घेतली. जाहीरनामो खंय डिचोलकारांक विचारूनच केला. मतदारांनी आपल्याक पालिकेंत धाडचो म्हूण प्रदोषाचो उलो. आमचो बिचोलचो पयलो नगराध्यक्ष एडवोकेट रमेश सरदेसाय यांच्या घरांसून आमी आयज हो आमचो मॅनिफेस्टो दिवपाक चालू केल्लो आसा. सो सगळ्यांक विनंती करता की आमकां भरघोस मतांनी विजय करचो. आमी ऑलमोस्ट 2 फेरी कंप्लीट केल्यो आनी आनीक 2 फेरी ह्या 2 दिसांनी कंप्लीट करपाच्या. ह्या 2 दिसान 2 फेरयेन जे हांवें पयले लोकांचो विचार लोकांनी म्हाज्या फुड्यान मांडले, जे लोकांक कितें कितें जाय आसलें ते ह्या आमी मॅनिफेस्टोन सगळे घातलेले आसा. 2 रावंड जाले उपरांतूच आमी हो मॅनिफेस्टो तयार केल्लो आसा. कुमारजुंवेचो बीजेपीचो फुडारी रोहन हरमलकारान सावमाथायश आनी लागसारच्या वाठारांतल्या बायलांचो भोवमान सुवाळो केलो. बायलां दिसा निमतान थंयच्या पंचायतींत खासा सुवाळ्याक फिल्म अभिनेत्री उषा नाडकर्णी मुखेल सोयरी आशिल्ली. सुवाळ्यांत सांस्कृतीक कार्यावळी आनी सर्ती जाल्यो. वेगवेगळ्या मळार बरो वावर केल्ल्या बायलांचो भोवमान केलो. घराक हात घालता आसतना मुळाकूच हात घातला, बायलांकूच फुडें काडल्या आनी बायलांच तेका रोहनाक इन फ्युचर्स म्हाका असो जिखोन दितली आनी दिवाडेचो पयलो MLA करून एसेंब्लीन धाडटली. दिवाडच्या गांवांत जायती उदरगत जातली तुमकां लागून, महिलांक लागून स्पेशली. आनी हो महिलाचो जो आमी प्रोग्राम आयज आयोजीत केल्लो आसा कित्याक लागून की आमकां ह्या गांवांत जायते लोक
येवन सांगून वयता, पूण आमच्या महिलांक पासत कांयच प्रोग्राम जावं कांयच तांकां फायनान्शियली सपोर्ट मेळना. हांव तुमकां येता त्या थोड्याच दिसांनी फायनान्शियली सपोर्ट करतलो, तुमचे प्रोग्रामूय करतलो आनी आमचे गांव, आमचो दिवाडचो गांव, आमी सुंदर गांव, आमच्या गांवाचें नांव आमी वयर काडुया. की खंयसर तरी चलयेचो आनी चल्याचो भेदभाव करूं नाका. चलयेक आनी चल्याक योग्य ते शिक्षण दिवपाचो प्रयत्न आमी करपाक जाय आनी जास्तीत जास्त म्हाका दिसता चल्या पेक्षा आमी चलयेक चड शिक्षण दिवपाक जाय. कित्याक जाल्यार सगळेच चले रोहना भशेन नासता. की तुम्ही सगळ्यांनी रोहनला मदत केली पाहिजे, त्यांच्या पाठीवर हात ठेवला पाहिजे, तुमचे सगळ्यांचे आशीर्वाद त्यांच्या पाठी पाहिजेत. सगळ्यांच्यासाठी धावणारा, सगळ्यांसाठी वळवळणारा हा माणूस आहे, तर त्याला कधीही एकटं पाडू नका. तुमच्या गावासाठी तो तडफडतोय तर तुम्ही त्याच्यासाठी तडफडा. तुम्ही त्याला तुमचा हात द्या, तुमची साथ द्या, त्यांना एकटं कधी सोडू नका, कारण अशी देव माणसं सगळीकडे मिळत नाहीत. हिंद महासागराचो अभ्यास करूंक NIOची 23 विज्ञानिकांची टीम भायर सरल्या. टीम 90 दीस महासागरांतल्या जिनोम्स न्यूट्रिएंट्सांचो अभ्यास करतली. प्रदूषणाचो दर्यांतल्या जिवावळीचेर परिणामाचो अभ्यास जातलो. अन्न वखदां खातीर ताचो कसो वापर जावं येता ताचेरय अभ्यास जातलो. रिसर्च वेसल सिंधू साधना विशाखापट्टणमा सावन भायर सरली. भारतीय भाषा सुरक्षा मंच परत सक्रिय. इंग्लीश मुळाव्या शाळांक अनुदान बंद करचें म्हणून मंच मागता. पणजे मंचाची अंदूची पयली बसका जाली. सरकाराच्या धोरणाक वेगवेगळ्या तरेन विरोध करपाचें थारलां. सरकारान मराठी कोंकणी शाळांच्या भुरग्यांक म्हयन्याक 400 रुपया दिवपूय बंद केलां. ते खंय बेगीन चालू करचे. भाबा सुमक ऑक्टोबर नोव्हेंबरांत वेंचणुकांचो दुबाव. हांगा आंदोलनाक आमकां आमचो पयसो उबो करचो पडटा आनी त्यामुळे सरकाराक कोंडीन पकडणे हें जें आसा पळय तेन्नाच आंदोलन सुरू करचें पडटा. आतां इलेक्शन लागीं आयलां. आमकां अशें दिसता की मिड टर्म इलेक्शन जातलें म्हणून सप्टेंबरान, आनी नाय जाल्यार 22 आसात न्ही, हो सरकार खंय वतलो. 1 वर्सभर आंदोलन करून सरकाराक सळो की पळो करून सोडपाचें आमी ह्या वेळाचेर ठरयलां. तर आतां तुमचें चालू जातलें आंदोलन? हय, आंदोलन आजच्या दिसा पासून चालू. आजच्या दिसा. सो मेजर कितें तुमचें हें आसतलें? मेजर आज ठरवूंक ना आमी ताकद हें करता न्ही परत एकदां. म्हणजे लोक आंदोलनाच्याच मनस्थितीन कायम नासता न्ही, तांकां तांची कामां आसतात, तांकां मुडान हाडचें पडटा, एक फर्वर तयार करचो पडटा. तो करपा खातीर आमकां थोडो म्हणून फुडें मोर्चा, मागीर मिरवणुको व्हडल्यो, मागीर घेराव तरेतरेचे हाका, एसेंब्लीक घेराव, मुख्यमंत्र्याच्या घराक घेराव, अशा प्रकारच्यो मोठ्यो ज्यो आसा, आनी जाहीर सभा ज्यो फाटल्या आंदोलनाच्या वेळार घेतिल्ल्यो आमी. आनी BJP पयशे दिवन ज्या लोकांक जमयता ताज्या पेक्षा पयशे दिनासतना मोठ्या संख्येन लोक ह्या सभांत सहभागी जाल्ले. अशा प्रकारचें वातावरण परत करता. सर तुम्ही पंचायत ग्राउंडाच्या इश्यू वेल्यान वेळसांव ग्रामसभा तापली. पंचायतीचो ग्राउंड आसून खंय थळाव्यांक खेळूंक मेळना. आल्दोणकारांक CZMP ड्राफ्ट प्लान मानवल्लो ना. सावंतवाडा ग्रामस्थ मित्र मंडळान मांद्रे सावंतवाड्यावेल्या जाणट्यांचो भोवमान केलो. बहुजन समाज पार्टी खंय गोंयांत पालिका आनी विधानसभा वेंचणूक लढयतली. गोंयभरच्यो एक एक खबरो. तो एक फुटबॉल ग्राउंड आहा वेलसांव, तो आमकां लावजारू सोजा मोठे फॅमिलीन दिल्लो आमच्या गांवच्या भुरग्यांक खेळपाक फ्री ऑफ कॉस्ट, आनी तो पंचायताको दिल्लो. आज तो चोवपाक गेलो जाल्यार तो पंचायताको ना आमगेल्या, आनी जायते गांवचे भुरगे आमचे आज जायते हाय लेवलाचे पावले खेळपाक फुटबॉल खेळून, आनी ते तर थिंगा प्रॅक्टीस करपाक थिंगा वयताय जाल्यार आमकां कळोन येयला थिंगा ताका लॉक मारलो आहा, आनी तो ग्राउंड आनी कोणा आतां ताब्या आहा. कितें ग्राउंड इज अंडर SCG, सो आतां बसून ते सारके ते ग्राउंडार स्टडी करतले आनी मागीर चोयतले आमकां परतून आमगे पंचायती अंडर हाडपा तो ग्राउंड आनी रेनोवेट करपा. आमी CZMP प्लॅनाचें रेजोल्युशन गेलां कितें पयर आमी हितून रविंद्र भवनाक गेलो तेच भाशेन गेलां की आमकां पंचायत लेवल वायज पब्लीक हियरींग करचें म्हूण आनी तो प्लॅन एक्सप्लेन करपाक एक्सपर्ट धाडचे म्हूण आमी. ह्या प्लॅनाचेर जे आमी दाखयल्ले आहात की हांगसर कॉरल्स आसात, सी हॉर्सीस आसात,
मायग्रेटींग बर्ड्स येतात हांगासर, मागीर हांगासर फिशींग रायट्साचे फिशरमॅनांचे आमचे रायट्स आसा पळय, नेट बी घालतात, आरी आसात त्यो, सरकारान तांच्या प्लॅनाचेर ह्यो वस्तू कांय एक दाखोवंक ना, इको सेन्सिटीव झोन दाखोवंक ना तुका. आनी हाय टायड लायन तांणी जी दाखयल्या, टेक एग्जाम्पल ऑफ हाय टायड लायन इन आल्दोना, जी चर्च आहा पळय ती उणेच उणें हाय टायड लायनी वयल्यान म्हाका दिसता 200 मीटर उंच आहा, खोडपाचेर आहा ती तांणी हाय टायड लायन दाखयल्या. Now you have got the privilege to hear this talk and you will have a little time till tomorrow, till 5 o'clock tomorrow. You can either give your objection and suggestion by writing and submitting it in the GCZMA office, which is now shifted to the depot towers at Patwa and Panjim. It used to be in Porvorim. And second part is the legal aspects is what we have explored, and we are in touch with Goa Foundation and others, and I think we should be moving with a petition challenging this farcical public hearing which was conducted, which is totally mockery of law. जे जाणते ज्यांच्यानी आपले कुटुंब समाज असताना समाजा खातीर योगदान दिले, समाजा खातीर काम केले, गावातल्या देवस्थानात खंय तरी देवस्थान आसा ते बरें जावचें, देव देवतांची सेवा करची हाच्या खातीर योगदान दिलें. आनी तेचे देखून गोमंतकाची कला जी आसा, कलाकार म्हणून रंगमंचार येता आसतना जो म्हाका चित्रकार शंभर सामंतान उल्लेख केलो की जेंचो सत्कार हांगा जालो ते बऱ्यापैकी नाटक कलाकार सुद्धा आसात, त्यांच्या पावलाक पावल दवरून आमकां फुडें वचपाक जाय. हे फुडें वता आसतना आमकां नाट्य कोणी समजोवपाचें आसा, कलाकार म्हणून ती गाजोवपाचें आसा, कला फुडें वता आसतना समाजीक कार्य करता आसतना समाजीक कार्य करपाची गरज आसता. हांव ह्या पार्टीन जॉयन जाल्ली आसा फकत लोकां खातीर काम करपा खातीर, कित्याक हाचे पयलीं हांव लोकां खातीर काम करून आयिल्ली आसा आनी हाचे फुडें हांव लोकां खातीरूच काम करतली. आनी ही जी पळय आमची पार्टी आसा ताचें नांव वयर काडूंक हांव खूब प्रयत्न करतली आनी नांव बहुजन समाज पार्टी आमच्या गोंयांत बरे भाशेन लोकांचे पासत काम करून लोकां पासत वावरूंक आनी लोकांचें बरेंपण करपा खातीरूच हांव फुडें प्रयत्न करून बहुजन पार्टी फुडें वयर काडटली. संविधान का तो हर समय सिर्फ बातें हो रही, प्रैक्टिकली किसी को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा और काम भी नहीं हो रहा. तो हम चाहते हैं कि ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको लेकर चलने वाली है. इसमें ना भेदभाव है, न जातिवादी है, छोटे बड़े है, गरीब अमीर है, सबको एक जो अम्बेडकर साहब ने हमको संविधान दिए उसको बहन जी ने वो पार्टी फॉर्म की, अब उसको लेके हम लोग आगे चलना चाहते हैं. और अभी इलेक्शन लोकल आ रहे हैं उसमें भी हम लोग भाग लेंगे और आगे MLA इलेक्शन में भी हम लोग भाग में लेंगे. और हम लोग का प्रोग्राम है बहन जी को भी ला के स्टेट में उनके बारे में समाज के बारे में आगे का उसका हमारा प्लान है. उसके हिसाब से हम लोग आगे जो स्ट्रेटजी पार्टी की बनती है उस हिसाब से हम लोग वर्कआउट करेंगे. हें बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.